किती आले नाव सांगते? माझे नाव देवेंद्र. किती आले? माझे हॉटेलान पिकअपाक गेल्ले, बुकींग असलें माझे पिकअप अवतारा बिजनेसान. तेन्ना माझे लोकल टॅक्सी ड्रायव्हरान अटॅक केला. कित्या खातीर? हांव पिकअपाक येयला. पिकअपाक गेलाय म्हणून म्हणटा तेन्ना पिकअप करूंक शकना आपल्या हॉटेला. माझे बुकींग पिकअपाक म्हाका आसतना तेंच्यांनी अटॅक केला. तू लोकल गेस्ट आसलेलो तो. तू लोकल टॅक्सी कार की गोवा मेलचा का? हांव लोकल टॅक्सी कार, नीज गोंयकार, लोकल रेसिडेन्शियल म्हणजे टॅक्सी कार. माझे कडेन बॅच आसा आनी हांव वास्कोचो ड्रायव्हर. म्हाका हेंच्यांनी अंजुना आतां अटॅक केला. अशें रे म्हाजे भाडे तुजे भाडे करून अशें करून झगडोन मरतले आनी हेज्या खातीर टुरिझम काबार जातलो. म्हणजे लोकलांनी लोक भाडे मारप अशें कितें? कोण आपल्या एरियान आपले भाडे मारप अशें म्हणटा. हांव काय बुकींग थंय कितें जाल्लें? तुवें गाडी घातली पयलीं कितें? हांवें कोणाक गाडी घालूंक ना. तेंच्यांनी डायरेक्ट येयलो, ग्लास ओपन करता खंय येयला भाडे हांवें जाल्यार मागीर बुकींग भाडे व्हरपा येयला. हेणी डायरेक्ट म्हाजे पयलीं अटॅक केला. पयलीं अटॅक केला. ग्लास देंवयतात म्हाजेर अटॅक केला. पण ते हे म्हणटाले की तुवें गाडी घातली म्हणून पयलीं. तुका कॅमेराचेर मेळटले व्हिडिओ फुटेज. हांव मागता की पुलीस स्टेशनाक की व्हिडिओ फुटेज काड, डायरेक्ट कसो अटॅक केला तो कळटलें की हांवें गाडयो घातल्या कितें घातलें. तुका व्हिडिओ फुटेजाचेर कळटलें. व्हिडिओ फुटेज काड आनी मिडियाचेर काड. आतां कितें मागता की गव्हर्मेंटाक हे लोकल टॅक्सी स्टँड बंद जावपाक जाय. हेजे खातीर टुरिझम काबार जाल्लें. आतां करून झगडोन आमचे सगळे वाट लायलेले. आतां मेडिकलाक गेल्लो तुका? कितें म्हणटा? मेडिकलाक गेल्लो? मेडिकल येयल्ले, मेडिकल जाला. आतां फर्दर आजचो फुडलो मेडिकल म्हाका म्हापसा धाडटा म्हणटा. ओके. आता कितें कंप्लेन करताय तू? हांव कंप्लेन रजिस्टर करता आनी हांव हेजेर निर्णय म्हाका थाम आहा की हांव हेजेर एक्शन घेवंक जाय पुलिसांनी. हांव हेजेर फाटीं केस घेवपा ना. कसले मुद्दम जाले. आमी त्या हॉटेला कडेन सदांच रावता. 4 दीस आमकां भाडेंच भाडें लागना आनी हो येयलो. ताका हे केलो, आरशाद कडेन विचारलें, तूं भाडें व्हरूंक येयला रे? चिडये चांडून बायक घेवन आपूण व्हरतलो म्हणूंक लागलो. बॅड एब्यूज दिले. आरसो धरलो आनी म्हाजे हात मारूंक लागलो. पळय म्हाजे बुसकोट पासून हांगा पिनला, बुसकोट पिनला आनी हात मारूंक लागलो आनी म्हणूंक लागलो बाय जेवणाच्या म्हणूंक लागलो. आनी तेंच्या वांगडा पुलीस आहले. हांव कसो ताका मारूंक वयतलो. तेचेर हांव ग्लास सोडला, तेन्ना हात भरला, तेचेर हात भरला. त्याच्या उपरांत कितें जालें? तेच्या उपरांत आमी पुलिशेन येयले. इतलेंच जाला आनी कांयच सांगना. आमी थंय बॅड जेन्ना कितें कोणूय हर्ट जाता तेन्ना ताका फील जातात न्हू. म्हणजे तुम्ही थंय पयलीं स्टँडाचेर आसले हॉटेला कडेन? स्टॅना कडेन आसता. आमच्या तो पिकअपाक येयलो? पिकअपाक गेल्लो. आमी सदां भशेन आमकां रोज तो एंट्री जेन्ना एंट्री केली हॉटेला कडेन भितर करूंक ना. ताका विचारलो. आमी सदांच रावता थंय. आमी सदांच येता त्या बाबड्यांक विचारता, कित्याक विचारता तांकां एअरपोर्ट आहा थंयसर. एअरपोर्टासून भाडी घेवन येतात, हांगा अर्दी रेटीक घेवन वयतात आनी आमी थंयसर 4 दीस रावता. आमकां एकूय भाडें मेळना. 4 दीस थंयसर जाय जाल्यार तुज्यान ती डायरी चॅक करूं येता. एकूय भाडें आमची रोजी रोटी. आमी 63 टॅक्सी आहा, आमकां मेळना. आमी सगळे आमच्या पंचायती खातीर सगळ्याक झगडटा. आमचे लोक हे कोस्टल एरियान कितले टॅक्सी जाणा सगळे आपले फॅमिलीचेर पोट भरता. कोणाक जॉब दिला सरकारान कांय दिवंक ना. आमी झगडटा हेका लागून केलें. तुमी एअरपोर्टा वरसून येतात, घेवन वयतात आनीक अर्द्याच्या भाड्याचेर आमी कशें पोट भरपाचें म्हाका सांग पळोवया. मागीर कितें जालें? तो जेन्ना एंट्री केली भितर तेन्ना तेच सांगलें न्हू. तेणी म्हाका बॅड पूस दिले, आरचे हे काडले आनी जेन्ना म्हाजेर हात घातलो हांगा लागलो म्हाका. तो आवडूंक गेलो तेन्ना तेचेर बसलो. हय. तुवें मारूंक ना? तेचेर बसलो. तो स्टेट आरोप तुजेर करता. तुवें तेच्या तोंडाचेर मारले, दोळ्याचेर मारले? हांवें मारूंक ना. ताका इतलें दिसतालो कित्याक गाडी चलता काय ना इतलें दिसतालो. ओके. तेच्या उपरांत मागीर आमी पुलीस स्टेशनार येयले. आमी पुलीस स्टेशनार येयले.
आनी मागीर तो येयलो पुलीस हय स्टेशनार तो येयलो ताका हेका येयलो मेडिकलाक गेलो आनी परत तेचे कितें हें जालें म्हणून ते परत मेडिकल हांगा गेलो आजिलान गेलो तेका मेडिकलाक फुडें येयलो हय. तेच्या उपरांत हय तेच्या उपरांत आमी हांगाच आहा आमकां सकाळच्यान हाडला ते आमी हांगाच आहा हाडला तुमकां हय न्हू आमी येयल्या आमची बाजू कितें आहा ती आमी मांडलेली पुलिसा कडेन म्हणलें पुलिशे कडेन मांडलेली तुमकां आतां पुलिसांनी कितें सांगलें आनी तुमची मागणी आतां कितें आहली पुलिसा कडेन तुमी कितें सांगलें पुलिसाक तेचेरूय एफआयआर जावची कित्याक ते म्हाजेरूय तेणी अटॅक केला न्हू म्हाकाय तेणी बॅड आवय बापाय वचून म्हाज्या आवय वयर गेल्लेली आहा म्हाज्या आवय बापाय वचून कोण आवय बापाय वचून गाळी घेवंक शकता कोण आं जेच म्हणटा सरकार गाळी सो नाका हे करूं नाका ते करूं नाका हे करूं नाका अटॅकूच जालो म्हणून जाता हेचेर अटॅक जाना हेचेर मनाचेर कितें परिणाम जाता तुज्या जल्म घातलेल्या आवय बापायक तर गाळी सोंसताले मनाचेर कितें परिणाम जाता सांग पळय तूं तेणे गाळी घातली म्हणून तुवें थाप मारले अशें मानले न्हू तो म्हाजे हे केलो आडोंक गेलो तेन्ना तेर बसले ओके आतां तुका कितें सांगलां पुलिसांनी म्हाका सांगला ते कितें तो एफआयआर करूंक सोदता तुज्या हांवूय तेचेरूय आमी एफआयआर करूंक सोदता